आमदार मायकल लोबो आणि विजय सरदेसायान गोयचो पयलो विरोधी पक्ष फुडारी जॅक सिक्वेरा हांचो विधानसभेत पुतळो उबारतले म्हणून आश्वासन दिले। मात दोगूय सिक्वेराक मान दिवपाक अपयशी थारले असो आरोप कलंगूटचो सरपंच जोसेफ सिक्वेरा हांणी कळंगुटे अस्मिताय दिसा निमतान केलो। आमदार वा सरकारान कलंगूटची कसलीच उदरगत करूंक ना, पंचायत आपलो निधी वापरून कलंगूटची उदरगत करता असो आरोप करीत जोसेफान सरकाराक घरचो आहेर दिला। आता हो स्टॅच्यू जेन्ना हांगासर आसलो तेन्ना आमचो MLA अबाउट 4 वर्सां फाटीं ताणें सांगलेलें हो स्टॅच्यू आपण एसेंब्लीन घालता म्हणून। आयज बांदोडकराचो स्टॅच्यू आहा थंयसर, आमचे जॅक सिक्वेराचो स्टॅच्यू कित्याक ना? तो डेप्युटी स्पीकर आहलो, तो आपणाचें पद धरलेलें ताणें, तो मिनिस्टर आहलो। आयज पासून जॅक सिक्वेराचो स्टॅच्यू कित्याक ना? तसोच विजय सरदेसाय सांगतालो आपण हो सगळो स्टॅच्यू एसेंब्लीन घालता म्हणून। आयज पासून कित्याक जावना? फकत आश्वासनां दिवचे सोडात, काम करून दाखयात। फकत कोंगडकारांक आशा दाखयलेली आसा सगळे वस्तूंनी, आपूण हे करतलो ते करतलो। आयज डेव्हलपमेंट म्हणटा तो झिरो जाल्लो आसा। आयज आमकां कांयच बरेंपण जाल्लें ना। आयज आमचो स्वेस्ट ट्रिटमेंट प्लांट हा बागान, तो ही आतां पायपां घालतले आनी 1.5 किलोमीटर कितले नट हितून दर्यान घालतले म्हणून। हे कसले डेव्हलपमेंट? आमकां सांगलेलें जेन्ना आमकां पंचायतीन येयल्ले तेन्ना सांगलेलें द वॉटर वील बी क्लीन, इट वील बी यूज फॉर एग्रीकल्चर पर्पज म्हणून। आयज हांव अजाप जालो ही थोडी उतरां आयकून। तेन्ना आमकां सांगताले कोंगडकारांक की उडीपी जाले उपरांत तुमचे सगळे काम घरां साल्वार जातले म्हणून, शेअर जडान आहा ती जाली। हो फकत पेंट मारून आमकां दाखयले 500 मेत्रांनी की हे 500 मेत्रांनी आमकां डेव्हलपमेंट करतले म्हणून, म्हणजे रेग्युलरायज करतले म्हणून। जाले फायली घेतल्यो सगळ्याच्यो लोकांच्यो, कन्स्ट्रक्शन एप्रुवल करतले म्हणून। जे ह्या सरपंचान म्हणजे हांवें 30 वर्सां काम करूंक ना, तो आपूण 5 वर्सांनी करून दाखयतालो म्हणून। 5 वर्सांनी कितें केलें ताणें? आपस्वार्थ केलें, आपस्वार्थ। आयज दूख भोगता सांगपाक, कित्याक हांव आमचेच पार्टीचेर उलयता आतां सद्याक की आमचो जे कितें डेव्हलपमेंट जावंक जावो कोंगडेन तो कांयच जायना।